त्या टायमार त्या टायमार गोवा युनिव्हर्सिटीक आम्ही लेटर बरयलें. त्याच्या बरोबर आमचे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गव्हर्नमेंटाचे इन्स्टिट्यूशन एका दोगांयकूय लेटर बरयल्ली. आज पासून ही गोवा युनिव्हर्सिटीन आमकां तेजो रिपोर्ट दिवंक आणि त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे त्यांच्यानी जेन्ना पब्लिश केलें तेन्ना पॅनीक जालें लोकां बरोबर. लोकांनी पॅनीक केलें. आमी सोमते तांकां लेटर बरयलां तेच दिसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरयलें. त्यांच्यानी मिरामार आनी तितके एरियेक आपले रिसर्च केलो आनी थंय दाखयलें की बिलो डिटेक्टिव्ह हे आहा म्हणजे मायनसान मॅटर आहा. सो नुस्त्याच्या पोटान म्हूण जावं कितूनच मॅटर म्हणटा ते ना. आनी जी तेंच्यांनी स्टडी केल्या ती म्हाका दिसना ती बरोबर आहा म्हणून. कारण ती स्टुडंट आसतले हे केल्ले स्टडी करपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केली. तेंच्यांनी आमकां जवळ जवळ 5 वर्सां 2021 to 25 ह्या माध्यमांची सगळी हिस्ट्री दिली आणि हिस्ट्री बरोबरच ह्या स्पेशली आता आम्ही लेटर बरयल्या उपरांत परत तेंच्यांनी रिसर्च केलो. तेजेर दाखयलें की सगळे खंयचेच मॅटर नुस्त्याच्या हितून हे जायना दिसना आनी ते क्लियर आहा. थंय नुस्तें मारपी हा ट्रेडिशन नुस्तें मारपी कितकीशीं वर्सां डिकेड्स आनी ते फामाद रांपोणकार बीन आनी त्यांच्या धंद्याचेर खंय तरी एक आळा येतालो. कित्याक कारण कितें तें आमकां कळोंक ना अशें जालां म्हणून. पूण आतां आमी लोकांक सांगूंक सोदता की आमची गव्हर्नमेंट एजन्सीन आमचे डिपार्टमेंटान एक क्लियर कट दिला की थंय कांयच ना. इट्स अ नेगेटिव्ह रिपोर्ट. तरी आमी ती रिस्क घेयनासतना आमी परत गोवा युनिव्हर्सिटी रिमांयडर धाडटले परत आनी एकदां आनी कन्फर्म करतले. कारण आमकां लोकांची लायफाची सेफ्टी करपाक जाय.